Very good evening, सगळ्यांक. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा स्पेशली नॉर्थ गोवा आणि द फॅसिलिटीज इन नॉर्थ गोवा इन रिगार्ड टू कोविड आणि कोरोना व्हायरस. फॅसिलिटी म्हणना फुडें प्रामुख्यान म्हाका तुमचे कडेन मांडपाक दिसता हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल. 2 हॉस्पिटलां करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें प्लस आमचे हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेलें, प्रॉमिस केलें. 2 हॉस्पिटलां, एक हॉस्पिटल नॉर्थ गोवाक आणि एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल साऊथ गोवाक म्हणून. आनी जेन्ना नॉर्थ गोवाचो उल्लेख केलो तेन्ना 1000 बेडेड हॉस्पिटल फॉर नॉर्थ गोवा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें प्लस आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा ताणें म्हटलेलें. आतां 6 म्हयने जाले सिन्स वी आर बॅटलिंग विथ दीस व्हायरस. पास्ट 6 months सगळ्यांक पंचायत मेंबर्स आनी सगळ्यांक हितून फिल्डार धाडले, डोर टू डोर डिलिव्हरीज केली, सगळें केलें आणि एवरीबडी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड. आता हितून इक्वल पार्टिसिपेशन गव्हर्मेंटाचें आसा, पण गव्हर्मेंटाच्या जे पार्टिसिपेशन आता जाय खऱ्या अर्थान जेन्ना वी आर कम टू नो वॉट कोरोना इज, हाव वी हॅव टू बॅटल विथ दीस व्हायरस आनी विथ दीस पॅन्डेमीक, आनी कशी तयारी गव्हर्मेंटाची आसपाक जाय. म्हाका दिसता आता नाव इज द टेस्टिंग टायम and we are totally failing on this testing time. Then we need to have a dedicated hospital for North Goa. North Goan hospital na North Goan what we have are COVID centers. Future centers asa PHC आणि कितें कोण ट्रीट करता. कोविड सेंटर थोडे बांबोळेक घातला, तितून व्हरून पेशंटाक एडमिट करता आणि इट इज एम्प्लिफायिंग द व्हायरस आय बिलीव फॉर नॉट हॅविंग सेंटर डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन नॉर्थ गोवा. आता when 3 cases were reported इनिशियली स्टार्टिंग जेन्ना 3 केसी रिपोर्ट जाल्यो कोरोना पॉझिटिव्ह, तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर प्रेसा फुडल्यान येयलो आनी ताणें म्हटलें की आपूण नॉर्थ गोवाक लागून एक डेडिकेटेड 1000 बेडेडचें हॉस्पिटल करतो, साऊथ गोवाक लागून करतो. साऊथ गोवा दे स्टार्टेड विथ ESI आनी ESI हॉस्पिटल तेंच्यांनी स्टार्ट केलें. आतां ESI हॉस्पिटलाची कॅपॅसिटी कितली तर 220 बेड आनी हे 220 बेड आयज कंप्लिटली फूल जाल्ले आसा. So there is no more capacity in the ESI hospital and patients from North Goa, since there is no facility in North Goa, are being transported to South Goa. And South Goa transport kartana, I believe the collector and the department, all the persons, the people in line are doing a good job of transporting the patients. And yesterday, म्हाका तुमचे कालचेच म्हाका प्रामुख्यान ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या फाटल्यान उद्देश तुमकां सांगता की नेरूल आमच्या हितून the total number of active cases आमचे टोटल सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींत 44 एक्टिव्ह केसीस आसा आणि वी आर डिलिंग विथ इट. आणि आमची फाटी नेरूल जाली, आमी कंटेनमेंट झोन केलो आणि वी ट्रिटेड अराउंड 25 केसीस. ऑल ऑफ देम हॅव कम नेगेटिव्ह. फ्रॉम आवर साइड, आवर पार्ट वी आर डुईंग इट. आणि तितूनचे 44 केसीस हे अख्खे सालिगांवान डिटेक्ट जाले आणि 44ची एक केस कोमॉर्बिड म्हणून तेंच्यांनी ESI काल धाडून दिले. आता ESI धाडटा आसतना काल आमकां असो रिपोर्ट येयलो की हॉस्पिटल इज फूल म्हणून. आता हो पेशंट थंय धाडला, त्या पेशंटाचे केअर थंय जातले काय ना, तेका बेड जावं तेका खंय दवरतले, बेडीर दवरतले काय तेका बेडी काडून सायडीक काडून दुसरो कितें अरेंजमेंट जशी GMCन आमी पळोवपाक मेळटा आमकां की बेड जाले म्हणून स्ट्रेचरार काडून पेशंटाक न्हिदयता आणि थंयसर हितून तेंचे किचनान जावं आनीक व्हरून पेशंटाक व्हरून ट्रीट करता. सेकंड प्रॉब्लम आय गेट टू हियर इज थंयसर CT स्कॅन ना, MRI ना, असे बाकीचे जे इक्विपमेंट्स जाय आसले जे टेस्ट करपाचे कोमॉर्बिड पेशंटाक लागून यू नीड ऑल द अदर इक्विपमेंट्स इन लायन. म्हणजे तेका तोच आजार न्हू तर दुसरे आजार आसा. इफ इज रिनल फेलियर, इफ इज हार्ट पेशंट ऑर इज डायबिटीज आणि असे जर बाकीचे कितें जर तेका दुयेंस आसा जाल्यार यू हॅव टू ट्रीट दॅट अलॉंग विथ कोविड. सो ती फॅसिलिटी थंयसर तशी एक्झिस्टिंग जे ESI हॉस्पिटल आसा थंयसर तशी फॅसिलिटी ना अशी आमकां रिपोर्ट्स मेळटा आणि असे कंप्लेंट्स आसा ते पेशंटाचे. तर इतले असताना तरी स्टील वी आर ट्रान्सपोर्टिंग द पेशंट्स हू आर कोमॉर्बिड अँड हू आर सिरियस इन नेचर टू ESI मारगांव. आता गोंयाक मेजरली वी सी दॅट नॉर्थ गोवा आणि आता टोटल रिपोर्टेड केसीस ज्यो आमकां मेळटा तर रिपोर्टेड केसीस काल ज्यो आमी 3 केसी असताना आमी हो स्टेटमेंट करता. आमचो हेल्थ मिनिस्टर स्टेटमेंट केन्ना करता तेन्ना 3 केसी आसा की आमी 2 हॉस्पिटलां करतले म्हणून. काल एकाच दिसाक 333 केसी रिपोर्ट जाता. एकाच दिसाक 333 केसीस रिपोर्ट जाता आणि 2282 केसीस एक्टिव्ह केसीस आमकां पळोवपाक मेळटा विथ 72 डेथ्स आणि मेनी रिपोर्ट्स आर वेटेड. रिपोर्ट्स अवेट जाता हितून आणि टेस्ट केले आसता तेंकां थोड्यांक टेस्ट करूंक पावना. रँडमली यू कॅनॉट टेस्ट एवरीबडी ते सांगता.
आणि हेल्थ मिनिस्टर परत म्हणटा की वी हॅव ऑलरेडी रिक्रुटेड पीपल फॉर दिस टास्क म्हणून टू टेस्ट बट मिशनरी इज अवेटेड. आता हो एक पहिलो मुद्दो एक असा की नॉर्थ गोवा येना सेकंडली मिशनरी ना म्हणून टेस्ट रिपोर्ट्स अवेट जाता. आता हे प्रोलॉंग जायत आसा. आम्ही फाटल्या दिन पळयला की सुरेश आमोणकर मोरोन मागीर सुरेश आमोणकराचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह म्हणून येयल्लो आसा. सो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग. सो सिरियसली म्हाका दिसता जे प्रॉमिसीस केल्ले आणि जे लोकांक एश्युरन्सीस दिलेले स्टार्टिंग त्या एश्युरन्सीचेर तेंच्यांनी काम करपाची गरज आसा. मेनली म्हाका दिसता की नॉर्थ गोवाक डेडिकेटेड हॉस्पिटल आसपाक जाय. आता इतल्यो केसीस जेन्ना वाडटा हांव एग्री जाता की कंपॅरेटिवली अँड जे साऊथ गोवा केसीस आसा कंपेर्ड टू नॉर्थ गोवा केसीस तितल्यो रायज ना. साऊथ गोवा इज रायझिंग. देर आर नंबर ऑफ कंटेनमेंट झोन्स आणि केसीस आमकां मेळत आसा पण नॉर्थ गोवा केसीस कमी आसा. तर केसीस कमी आसा. सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर. आता जेन्ना आमी जर ह्या हेजेर जर आमी करीत ते रादर दॅन वेटिंग एट द किपिंग द पेशंट एट द कोविड सेंटरान कोमॉर्बिड पेशंट तितून हेल्थ वर्करांक कोरोना जाता आमी पळयता. पुलीस आनी जो एलायड कोण आसा तांकां कोरोना जाताना आमी पळयता. हे आमी एम्प्लिफाय जावपाक रावता म्हणजे हेल्थ सेंटराचेर आनी कोविड सेंटराचेर जेन्ना आमी इतलो भार घालता बिकॉज ऑफ देर आर नो बेड्स इन साऊथ गोवा ESI अँड वी डू नॉट हॅव एनी अरेंजमेंट्स इन नॉर्थ गोवा. आमी हो एक्सपांड जाता एम्प्लिफाय जावपाक लागून पळयता अँड देन रिस्किंग द लायफ ऑफ द डॉक्टर्स अँड द हेल्थ वर्कर्स वर्किंग इन दीस कोविड सेंटर्स आणि PHC जे आसा पळय हितून काम करता तेंचे आमी जीव म्हाका दिसता धोक्यान घालता. आय हॅव ऑब्जर्वड आणि फाटल्या दिसांनी जेन्ना GMC हांव वयतालो आय हॅव ऑब्जर्वड मेनी एम्प्टी वॉर्ड्स म्हणजे थंयसर आमी कांयच सद्या कोणाक पेशंट हे जायना. देर इज वन मोर न्यू मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग विच इज कमिंग अप. स्पेशलिटी बिल्डिंग थंयसर एक बिल्डिंग तयार जाल्ली आसा. So till we come up with a new hospital, dedicated hospital for COVID, म्हाका दिसता ह्यो फॅसिलिटी यूज करपाक जाय. नॉर्थ गोवा नीड्स टू हॅव अ कोविड हॉस्पिटल. साऊथ गोवाचे 220 खाटी आसल्यो 220 खाटी फूल जाल्ल्यो आसा. पेशंटाक कसलो ट्रिटमेंट दिता तेंचे कडेन फीडबॅक थंयसर मेळना. वॉट एवर फीडबॅक दे आर गेटिंग थ्रू इज सम सोर्सीस which आमी सांगूंक शकना हाऊ मच इट इज ट्रू बट हेल्थ मिनिस्टर इज ऑन रेकॉर्ड that 220 out of 220 220 खाटी सगळे फुल झालेले आसा. देर इज नो मशिनरी देर. द टेस्टिंग रिपोर्ट्स आर वेटेड. रिक्रुटमेंट स्टाफ केल्लो आसा. स्टाफाक रिक्रूट केला तेंकां जर टेस्ट करता जाल्यार मशिनरीज थंय ना. बाकीचे सगळे एम्ब्युलन्सीस प्रायव्हेट हेंच्यो तुमी एम्ब्युलन्सीस प्रोक्यूर करपाक रावतात. यू स्टार्टेड विथ 3 एम्ब्युलन्सीस. नाव द एम्ब्युलन्सीस हॅव गॉन अप टू 6 when you needed to have a big transport and सगळे करता but still at some level the collector's office is managing it. The sarpanchas आणि जे बाकीचे जे ग्राउंड लेवलाक जे काम करता they are cooperating. आम्ही नेरूलच आमी पळयता जाल्यार the sarpanch the ward members have voluntarily doing the work. They are going up to the containment zone and containment zone पर्यंत वरान एका जेवण बीन सगळे दिवपाचे प्रयत्न ते करता. but this is the responsibility of the government. आमचे जे काम करपाचे असले आम्ही काम करता. इवन म्हाका दिसता पंचायत लेवलाक काम जाता. हेल्थ PHC लेवलाक काम जाता. जे कोविड सेंटर्स आहा त्या लेवलाक काम जाता. बट इट इज ओवर बर्डनिंग नाव आणि हे बर्डन जावन केसीस ऑन रायज. आम्ही म्हणटाले की कोणाक जावचे ना. आता अशें स्टेटमेंट जाता की हे सगळ्यांक जावं शकता म्हणून. सर टायमली हेचे मेजर्स घेवपाची गरज आसा आणि मेन फोकस आसा इज ऑन हॅव्हिंग a COVID hospital in North Goa because we are from North Goa. We are concerned about the people of North Goa. Yesterday, one patient from Nerul, from my constituency, is being sent to South Goa for treatment of COVID. थंयसर गेल्ले पेशंट परत बरो जाला की भितून मिशनरी ना एलायड दुसरे कोमॉर्बिड तांकां हे असल्या कारणान थंयसर त्रास जाता. मेजरली 70 डेथ्स अकर जाल्ले आसा. तो पेशंट वयतानाच भिवन वयता. ताका लागून एक अशी फॅसिलिटी म्हाका दिसता नॉर्थ गोवान आसपाक जाय. आता कितले नॉर्थ गोवाक सेंटर्स कितले आसा. टोटल सेंटर्स कितले आसा एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना बट ऑल सेंटर्स आर फूल. चडशे सेंटर्स आसा पळय आर बर्डनिंग टुडे. आनी म्हाका दिसता डॉक्टर्स ऑल्सो आर अंडर स्ट्रेस. डॉक्टर्सांक सांगचे जाल्यार ते म्हणटा वी हॅव टू सेंड आमच्या फॉर एक्झाम्पल माय कॉन्स्टिट्युएन्सी बी केटर्ड बाय कलांगूट रेजिडेन्सी आनीक म्हापसा हे आसा आनी प्लस बांबोळी जे ग्राउंड आसा ते केटर करता. पण थंयसर सुद्दां आतां सॅच्युरेशन टायम म्हाका येयल्लो आसा दिसता. आनी जशें सॅच्युरेट जाता तशें पेशंटाक थंयच्यान हालोवपाक जाय. इफ द पेशंट इज ऑफ सिरियस नेचर. जर पेशंट सामको म्हणजे दुसरे जर कसले अन्य रोग जर आसा अन्य दुसरे जर कसले त्रास आसा जाल्यार नीड्स टू बी शिफ्टेड. अशें जाता की बिकॉज ऑफ कोरोना they are not being given any other treatments. They cannot give treatments because there is no facility in this health center or the COVID centers.
तेका डेडिकेटेड हॉस्पिटल जर करीत जाल्यार हॉस्पिटलान ह्या सगळ्यो फॅसिलिटी थंय मेळोंक शकता. MRI जावं, CT स्कॅन जावं बाकीचे आनी जे डिटेक्ट जावंक शकता दुसरे जावन तांकां जे जाय पडटा मशिनरीज जाय पडटा त्यो बाकीचे कडेन फॅसिलिटी ना. तेका लागून आमकां GMC कडेन जे एम्प्टी वॉर्ड्स आसा जावं एम्प्टी डिपार्टमेंट्स जे आसा जे शिफ्ट केले आसा न्यू बिल्डिंगान ओल्ड बिल्डिंगान जो कितें जर आसा जावं जी न्यू मल्टी स्पेशालिटी बिल्डिंग बांदलेली आसा हे बिल्डिंगान जर कितें करूंक शकता wherever possible. म्हाका दिसता नीड is to have a new Has anybody identified a place where you can have a COVID hospital in North Goa? place identify केलेली ना, but there is facility in Bamboli itself, in GMC itself. थंयसर empty blocks, GMC. GMC मध्ये empty blocks आसा. GMC is advisable according to you. It is advisable. Some blocks can be treated as some totally हे करून ते तसे treat करून they can be used for COVID hospital. आणि सगळे बाकीचे असल्या कारणान फॅसिलिटी असल्या कारणान that is the right place. आणि आता न्यू स्पेशालिटी जी बिल्डिंग बांधली आसा ती सामकी वेगळीच आसा at a distance. But the government has to take a call whether they want to use the new specialty building काय existing hospitalan जे wards बंद आसा जे आतले मेडिसिन वॉर्ड्स आसा पळय हे वॉर्ड्स बंद आसा हे बंद ह्या वॉर्डांनी जर तुम्ही करू शकता जाल्यार खंय करपाचें दिसता. पण कितें जर नीड आसा की मेडिसिनाक म्हणजे कोविडाक लागून एक हॉस्पिटल आसचें इन नॉर्थ गोवा. Since health minister belong to the north, what are your suggestions to health minister? Why do I have to suggest to the health minister? Health minister is on record. Health minister has assured to the people of Goa that he will have 2 hospitals in the entire Goa. नॉर्थाक लागून सावथाक नॉर्थाक लागून स्पेशलिटीनी म्हटलें की आपण 1000 बेडीचे हॉस्पिटल घालतलो म्हणून. आता पेडणे 70 ह्या वाटे जर तुम्ही सगळे टोटल जर एक डेटा काढून पळयशात कंपॅरेटिवली टू साऊथ गोवाचो डेटा जर काढून पळयशात जाल्यार वी हॅव रिपोर्टेड मोर इन साऊथ गोवा देन इन नॉर्थ गोवा. बट स्टील आर वी वेटिंग फॉर द नंबर टू रायज आणि मागीर आर यू प्रिपेर्ड फॉर that kind of a circumstance where मागीर तुका सगळें धांवपळ जातली. देन वील गो टू सम प्रायवेट हॉस्पिटल्स पुटींग रिस्क इट एट रिस्क थंयचे लोकांचे लायफ रिस्काक घालपाक म्हणजे who want to go to the private hospitals. हे सुद्धा आसा. Do you think shortage of doctors could be one of the reasons not to have a hospital in North Goa? There is shortage of doctors, there is shortage for health staff. आणि हेल्थ वर्कराचे शॉर्टेज आमकां दिसलेली आसा, अनुभवलेली आसा. Now initially the plan was to have small centers in every village. आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्ले. आता इतले सगळे आयडेंटिफाय करून is the government capable of putting staff there? 100 बेड म्हणटा ते प्रत्येक विलेजीन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन विलेजीन करपाचे असले तितलो जरी स्टाफ आसा तेंचे कडेन. तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केल्ले तुवें आयडेंटिफाय? माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तीन कडेन आयडेंटिफाय केल्ले 100 बेडाचे केल्ले तेणी करून बट नथिंग हॅज बीन डन एज येट. आयडेंटिफाय करून दवरला पण थंयसर कांयच तेच्या फुडें आनी कांयच वचोंक ना बिकॉज द केसीस आर लो. ओन्ली 44 केसीस आर देर इन द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी which one of a serious nature, one has passed away. एक जो ESI धाडलो पयली ESI अशें म्हणटा ESI वयताना लोक भिवन वयता. ESI ट्रिटमेंट सारको जायना थंयसर मशिनरी ना म्हणून म्हणजे कोमॉर्बिड जी आसता पळय थंयसर ESI वचपाकूच भियेता. खंय वचना फुडें आपूण आपल्याक ट्रिटमेंट सारको मेळचो ना आनी आपूण म्हणजे केल्ल्यान काडटा सामकें म्हणजे तेजे आनी परतो येवपाचे होप्स ना अशें काडटा. सर फॅसिलिटीज आनी मशिनरीज हॅज टू बी पुट इन प्लेस फर्स्ट in the COVID hospitals, and you have to have a dedicated one for the north. We are not waiting for numbers to rise and not waiting for magir last minute run 12th hour 11th hour sarko आमी धावन आमकां सामकी लास्ट टायमार बाय मारची पडटा तसले जावप ना. So we need to and I am this press conference is especially to remind the health minister of his assurances given to the people of Goa. So the government is not working on what they have to work. They have not so far they have not. आमकां सांगलेले केन्ना तेन्ना 3 केसी आसल्यो पळय तेन्ना 3 केसी आसतना तेन्ना सांगलेले की वी हॅव 2 हॉस्पिटल्स इन एंटायर गोवा, एक नॉर्थ गोवा एक साऊथ गोवा म्हणून. पण नॉर्थ गोवा अजून हॉस्पिटल जायना आणि कोविड सेंटर्स जे आसा पळय हे फूल आसा आणि कोविड सेंटर्स द डॉक्टर्स आर सेइंग दॅट वी आर एम्प्लिफायिंग इट. हे आमी एम्प्लिफाय करता कोरोना आसा पळय हो वाडत आसा म्हणून आणि रिस्किंग द लायफ ऑफ डॉक्टर्स अँड ऑल्सो द हेल्थ वर्कर्स. One more. So, the death rate has been increased and government is giving a statement every time that that is due to the comorbid situation. So what do you like to say? I don't have to say anything. The health minister himself is on record. तो म्हणटा that cannot be an excuse. Comorbidity cannot be an excuse म्हणटा तो. So he is the best person to say that. आता तो it is because there is a facility ना. ESI हॉस्पिटल जे तुम्ही आम्ही जर पळयता ना कोमोबिडिटी म्हणटा तर ते फॅसिलिटी ना MRI ना CT स्कॅन ना बाकीचे जे ह्या सगळे सवलती जाय त्यो थंयसर ना.
तो पयली प्लेस घालपाक जाय न्हू. When you say a comorbid hospital, when you send serious patients there, you need to have all this facility. तुका थंय धाडलो की सामको कोण जो कॅन्सराचो आसा जावं रिनल फेलियर आसा तो मरपाकूच कसो थंय धाडटा. They are treating him for corona, but they are not able to treat him for the main disease ताचो कसलो आसा पळय त्या डिसीजाक तांकां ट्रीट करपाकूच तेंचे कडेन थंय इक्विपमेंट ना. ओके. यशवंत आनी एक इशू आसा म्हणटा पळय ते ह्या दिसांनी 2 दीस पयले बीजेपीन 2 एका आमदाराचे चेडे गेलेले आसा. तुमचे गोवा पार्टीच्या तुजें कितें म्हणणें आसा? कितें म्हणटाले ती पार्टी आनी ते पळयता. हय ते पळयतले बट तुमकां काय म्हणप ना? कितें म्हणटा? तुमचं काय म्हणणें ना? आमचें कितें म्हणणें आसतलें तेंचे तो Honorable ex-Chief Minister is saying that भुरगे वाडलेले आसा आनी ते लग्न जाल्ले आसा, so they are free to take their decisions. So they have taken their decisions. No, but, What can I say in that? but this system is right. What you are going to feel in politics? System is right, wrong, हांव तितून उलयना. हां. पण हे हिस्ट्री रिपीट्स म्हणटा पळय थंय. आदी रमाकांत कदम म्हाका सांगतालो ते he had asked Congress not to split our MLAs at that time. MG चे MLA फोडणार आहा. So same thing I believe is happening with Congress today. Where do you feel that politics is heading towards with such type of instances? Is new dimensions of politics we are going to see. So हिंगाय कितें जाता तो थिंगाय कितें जाता बिकॉज एका टायमार तुजें नांव येतालें. दिगंबर कामत म्हणटा आपलें नांव जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना स्टार्ट जालां. सो दिगंबर कामत सारके लिडराचें नांव येता. आय एम अ व्हेरी स्मॉल लीडर इन फ्रंट ऑफ दिगंबर कामत.